बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावनो, तुमकां सगल्यांक सकाळच्या दिसाक मागीर मगच येवकार देव मंदिरांत. देव आमकां आपल्या पुताच्या जेवणाक आपयता. प्रत्येक मीस म्हळ्यार आमकां एक जेजूची उतरां आयकूंक, जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताच्या आडकुळींचेर आव्हानांचेर जैत व्हरून फुडें वचूंक. मागुया आमकां एक एकल्या कृपा आमच्या दिसा दिसपट्टे जिवीत देवाक मानता ते भाशेन जावं. हें करतना लुईस फेर्नांडीस हे आमचे बाब आसात, मागुया सुर्गीच्या बापान ताका आपली शांतींत आपल्या विसवान घेवं. तशेंच मागुया आपलो वाडदीस संभ्रमतल्या पासत रायन फेर्नांडीस, केविन गुडिनो, वेलोस्का विएगस तांकां आनी हेर आपलो वाडदीस संभ्रमतल्या देवाची भरपूर आशिर्वाद आनी सर्व बेसमां तांकां मागुया. आनी पवित्र रितींत बरे भाशेन वांटो घेवंक आमकां तयार करूंक आमी असो पातकी म्हूण ओळखून देवाचे बक्षणे मागुया. हांव पातकी सर्वोद्वेदार देवाक आनी तुमकां मनाची चोरुदारांच्या वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवन सुदांचांक कुवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीयो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर्वोद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. आज आमी परब करता भाग्योन कायतान सेंट कॅजिटन, जो जावन आसा आस्कारी ओल्ड गोवा आशिल्ल्या सेंट कॅजिटन चर्चाचो. पास्टल इन्स्टिट्यूट वाठारांत आमचे दियाकन आसात आनीक याज्ञीक आसात आकारणीच्या घरांत. तांची आज परब, तांचेय पासत आमी मागुया. जेजूचे काळज सारके हे 14 भुरगे जे दियाकन कशे शिकतात तांची आकारणी जावंक. सर्वोद्वेदार आनी सर्व मोगाळ बापा, भाग्योंत कायतानाक तुज्या याज्ञिकाक सुरवेच्या क्रिस्ती बावार्थ्यांची जिविताची चाल दवरूंक तुवें कृपा दिली. ताचे देखीन आनी विनवणेन आमचे जिणेंत तुजेर तीर विस्वास दिवंक आनी सदां आनी सर्व वस्तुंनी तुज्याच राज्याचे आशेन वावरूंक आमकांय तुजो आदार दी. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. लोकगंडीच्या पुस्तकावेलें वाचप.
त्या दिसांनी इस्रायलाच्यो पूत धोवो रडूंक लागल्यो. ताणें म्हणलें, कोण आमकां मांस खावंक दितलो? इजिप्तान आसतना आमी फुकट मांसली, तवशीं, चिबडां, भाजी पालो, कांदे आनी लसूण खातल्यो. ताचो आमकां कितलो म्हूण उगडास येता. हांगा आमी सुकोन गेल्यो. माना भायर हांगा आनीक कांयच दिश्टी पडना. माना कॉन्फिऱ्याच्या बियां परी आनी ताचें रूप बेदिल्ल्या फॉलां परी. हांगा थंय वचोन लोक तो एकठांय करतालो आनी एका दांत्यान दवरतालो आनी पितूळच्या बांदान काडटालो. उपरांत तो आयदनांनी घालून रांदताली आनी ताच्यो भाकऱ्यो करताली. तेलान भाजलेल्या वड्या परी ताची रूच. रातचो पेनाच्या मैदानार दव पडटालो तेन्ना ताच्या बरोबर मानाय पडटालो. आपापल्या तोंबूच्या दारार लोक रडटालो तें मोजेसान पळयलें. सरस्पराचो राग सारको पेटलो आनी हाका लागून मोजेसाक भोव वायट दिसलें. आनी ताणें सर्वेस्पराक म्हणलें, तुज्या सेवकाक इतले त्रास कित्याक दिताय? हांव तुका कितें म्हूण म्हणोंक ना. हें सगलें राष्ट्रांनी वचोन पळय तुवें म्हजेर घातलाय. हांवें ह्या पोरजेचो गर्भ सांबाळला काय? हांवें तिका जल्म दिला कितें? एक आवय आपल्या दुदाच्या बाळाक उखलून व्हरता तशें हे पोरजेक ओड्ड्यार धरून तुज्या पुर्वजांक म्हूण मांस भासयलेल्या देसान व्हर अशें कित्याक म्हूण तूं म्हाका सांगताय तर? हे पोरजेचें खंयच्यान म्हूण मांस खावंक हांव दिवं? आमकां मांस खावंक दी म्हूण तूं म्हजेशी येवन रडटात. म्हजें एकल्याच्यान हे पोरजेचें वचोन तोडूंक जावचें ना. हें वचोन म्हाका एकदम बारा दीक. हे भाशेन तूं म्हाका वेंगयताय जाल्यार तुवें म्हजो जीव काडल्यार अदीक बरें. ह्या दवलदिलपणान पडोवचे सुवातेर हांव तुका मानदलो जाल्यार अदीक बरें जातें. देवाचें उतर हें वखाणें आमचो जबाब घालून जातलो. देवाच्या उतराक आमी गायन गावुया. तुजें नांव सर्वेस्परा, B7 पान 23, B7 पेज 23. सगळी उबी रावया. उद्गाराक गायन गावुया. B4 जेजू तुजी उतरां पान 22, दुसरो श्लोक गावचो. B4 पेज
22. सर्वेश्वर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. माते वापरपणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सगळ्या. स्नान दातार जुआंच्या मरणाची खबर आयकले उपरांत जेजू थंयसरलो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलोच रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कोट सरून गेलो. पुणे लोकांक कोल्टूच नोगरांत थावन ती ताचे पाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. ओड्यावेलो दिवन ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुचुरे धरून तांकां तांच्या वायटकारांक ताणें बरी केली. तिनसांज ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हळें, ही एकसुरी सुवात आनी आतां सांज जावन गेली, म्हणटूच लोकांक धाडून दी, ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हळें, तांणी वेची गरज ना, तुमी तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी प्रतिपाद केलो, 5 उंडे आनी 2 मासड्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हळें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडांचेर जेवणाक बसूंक लायले उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गांत दोळे उबारले आनी देवाक दिन वचून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगलीं जेवलीं आनी धादोशी जाली आनी उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलेल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक दोरी नासतना जेवलेले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आव्हान आनी जायते फावटी फेल्युअर्स आसात. सगल्यांच्या जिवितांत घडटा ते. काल आमी जॉन मारिया वियाने हाची खबर करताली. आमची भयण इदीत आमकां सांगताली. बारीक चिंतल्यार ताचें जिवीत घोडी ताच्या मनांत पुरान एक फेल्युअर कशें. ताच्या मनांत आसली आस यादनीक जावंक, पूण ताचे लागीं लातीन शिकूंक जायनासली. शिकपान जोड आसलो. कोण तरी ताका ट्युटर दिता, आदार दिता, शिकूंक तयार करता. ताचो आवंडो बाळगूंक यादनीक जालो खरो. हें शिकतना पुरान ताच्या मनांत जायते विचार. खरेंच देव म्हजे बरोबर आसा काय? इतली आडकोळी कित्याक? यादनीक जालो, खंय धाडटले त्या काळार. आनी म्हज्या काळार देखून म्हाका याद आसा. म्हज्या काळार देखून खंयचे इगोर्जेंत एका तरणाटी पाद्रीक नोमियातले जाल्यार एपॉयंट करतले जाल्यार सेमिनारींत कितले मार्क्स पडल्यात ते पळयताले. म्हाका याद आसा स्पश्ट. हांव पयलोच यादनीक जावन इगोर्जेंत गेलो तेन्ना पाद कुरको रातचे जेवणाच्या मेजार म्हज्या पाद विकारान आतां स्वर्गीस देवा बोली आसा. म्हजे लागीं विचारलें, तुका कितले मार्क्स पडल्यात सेमिनारींत?
जेवण जेवता आसतना कितलीं डिस्टिंक्शनां पडल्यात. ते प्रमाणे भयणी भावांनो एपॉयंटमेंट आसल्यात इगोर्जेन धाडपाक, नाजाल्यार धाडिनासले. अशें कितें भाग्योन जिवा मारिया वियानेचे जिवितांत घडलें. खंय धाडटलो? बिश्प साहेबाक प्रश्न पडलो आनी ताका काडलो आनी एका सारके खेडेगांवांत ती इगोज बंद आसली, कोणूच तो इगोजेक हें नासलो, लोकांचें जिवीत सारकें बुरशें आसलें म्हणून येता, ताका थंय धाडलो. आमची भयणी ती सांगता तो सायकलीन गेलो. तर ती इगोज खंय आसा ती देखून नकडो आसलो. म्हजे सभेन घडलें अशेंच कितें सांगता. म्हाका बिश्प साहेबान सांगलें मांद्रे वच म्हूण. मांद्रे आनी मांद्रे खंय तें नकडो आसलो. आतां ते वाटेन खूब सुदरला. मांद्रे वच म्हूण म्हाका पळोवंक गेलो. फेरी बोट क्रॉस केली, गेलो. इगोजूच मेळना म्हाका. सोदता सोदता रात जाली. सोदता इगोज आडजान सारको गोप आयलो. शेवटी कोणी तरी सांगलें रात जाली. कोणी तरी सांगलें हांगा इगोज. हांव आनी मुखार वचूंक ना. हांवें रिवर्स घेतली म्हजी गाडी आनी रिवर्स घेता आसतना आवाज येतालो. तेन्ना फाटल्यान सावन आवाज येतालो तो रिवर्स करता म्हणून. रातची ती सगळो लोकूच भायर सरून कोण रिवर्स करता रातची गाडी. हळू जाप काडिनासतना पोत्तून आयलो. बिश्पाक सांगलें हांव वचना, हांव नोकडो खंय ती इगोज. अशेंच कितें भाग्योन जिवा मारिया वियानेच्या जिवितांत घडलें. अशेंच कितें बाबा म्हणून आयले पयलें वाचप आमचे भाव लॉरीन वाचला. पयले वाचपांत आमी आयकलां मोइसेस निराशी जाता. अरण्यांत लोक मांस मागता. काय बरें लोकांची म्हणणें पळय. कोण आमकां हांगा मांस खावंक दितलो? इजिप्तांत आसतना फुंकूट मासळी, तवशीं, चिपडां तुमच्या तोंडाक लुती आयली जातली. भाजी पालो, कांदे, लसूण खाताले. ताचो आमकां कितलो उगडास येता. हांगा आमी सुकून गेल्या. माना खावन खावन वाज आयली आमकां. भावमडीनो मोसेस पळयात इतलो निराशी जाता. तो म्हणटा आपल्याचेर मरण धाड. आय डोंट वॉन्ट टू बी वीथ दीस पीपल. सर्वेश्वराचो राग सारको पेटलो आनी हाका लागून मोसेस म्हणटा तुजे सेवकाक इतले त्रास कित्याक दिताय? हांव तुका कित्याक मानूंक ना? सगळे राष्ट्राचें वजन पळय तुवें म्हजेर घालां. हांवें हे पोरजेक जल्म दिला. हे पोरजेक हांवें गर्भ सांबाळला. मोसेस थिंकता आय एम अ फेलियर. आय कांट मूव फॉरवर्ड. पूण देव आमी जाणो मोसेसा बरोबर आसलो. लोक मागता मांस, अरण्यांत मांस ना. लोक मागता लसूण, कांदे, चिपडां, तवशीं. अरण्यांत तसलें कांय ना. भासालेलो गांव दूद आनी मोव व्हांवता तसलो गांव हांव म्हजे पोरजेक दितलो. दीस वॉज द प्रॉमीस. जायना. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां Jesus also faces failures in a way. Experiences that. João Batistak मारलो. हेरोदीन गोमटी कातरूंक लायली. आनी ही खबर जेजूक पावतच ताकाय दूख जालें. एकसुरे स्वातेर गेलो जेजू to be alone with his father. Amidst all the mounting pressures from the people or from his opponents, एकलोच वता. पूण तरी आसतना लोकांक पळयता, लोक येता ताचो पाटलाव करता. तो खंय गेलो तें पारखिता. जेजू आपल्याचें मिसांव पुरें करूंक बाबा बुडीनो आपल्याचें पर्सनल दूख, आपल्याचें पर्सनल एके भाशेन
आयलेली चॅलेंजीस सोडून दिता बापाची खोशी. आनी हाका लागून आमी पळयता जेजू ही मिलाक करता, 5 उंडे 2 मासडी घेवन इतल्या लोकांची भूक मारता. Amidst failures there is success. आमच्या जिवितांत हार येताशी दिसता, आमच्या जिवितांत जायतीं आव्हानां येताशी दिसतात. मोइसेसाच्या जिवितांत घडले, बागेन जोआ मारिया बियाने ह्याच्या जिवितांत घडले. जेजू सोरवंडार आमचो ताच्या जिवितांतूय जायतीं आव्हानां जायत्याक फुडो करूंक पडलें. पूण जैत हाचें जो आंग काडिना फुडें वयता. बावबडीनो 5 मासडी आनी 5 उंडे आनी 2 मासडी घेवन जेजू आपले देवपणाची पदवी इतले सगळे लोकांक दाखयता. आमच्याय जिवितांत असलींच वादळ मोडां आव्हानां येतात तेन्ना आमचे बराबर देव आसा आनी तोच आमकां जैतिवंत करतलो. असली खात्री घेवन आमी फुडें चलूंक जाय. आज आमकांय हे मिसांत भेटीन वांटो घेतल्या. मागुया काळजीदारपण, शक्ती देवाचेर पातयेवपाचें आमकां मन तो करता ती वाट, तो दाखयता ती वाटेन चलून आमी जेजू बरोबर जैतांत वांटो घेवंक कृपा मागुया. भेटवणीचें गीत करुया. गायन गावया. सर्वेस्वर मानोनगे C30 पान 40 C33 पेज 42. बळी भावनूय आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी भयणीन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्वर आमचे बाप्पा, प्रसन्न जावन ही देणी आमची पवित्र कर. ती आमी आतां तुका भेटोवंक आयल्या. तांचे वरवीं आमच्या दिसा दिसपटे जिविताच्या आव्हानांक फुडो करूंक आनी जेजू सारकी सगल्यांत जैतिवंत आमी जावंक हें बलिदान आमकां स्फूर्ती फाव करूं. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्यामी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपदवीधर आनी सासणांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जिवंतपण परगुट्टा. थीर बरवंशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक आमी ओतरेकता. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही आमची देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतलो. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. म्हज्या रगताची कास, नवे आनी सासनीक करोराचें हें रगत. पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकराची काकूत कर. ताका संवसारांत तुवें आपूण व्हेलो. बावतिजमांतल्यान जेजू बराबर तो मेलो तो श्रेश्ठाचे बराबर तो आतां पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमचे बांबणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये, देवाची आनी आमचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दोनूत, भाग्यवन कायतान, आमचो आस्कारी भाग्यवन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणान. जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बराबर म्हणुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां सर्वेस्परा, सोर वायटांतली, सोर भिरांतींतली, सोर आकांतांतली तूं आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर देश घाल आनी तुजे कुशेपर म्हणून तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजूर चलयता सासणांच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची संसाराचे पाप काटले आमची कबूल कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची कबूल कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. दिसा दिसपट्या जिविताक न्यावनाक फुडो केल्लो जेजू, आपल्या बापाचे सांगताक सगल्याचे जैत वळलो जेजू, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काटती. हे तेजे जेवणांत आतां वांटू घेतली आमी सुभागी. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावुया. ओथम्या मोच्या गायन कोर D30 5 60 5 D34 पेज 65. प्रार्थुया. सोर पदवीदार आनी सोर मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या जेवणांत आमी आज भक्तीपणी वांटो घेतला. ताच्या दिवपणाचो प्रकाश आमचेर फांकय.
आनी आमच्या दिसा दिसपट्या जिविताच्या आव्हानाक बोडान फुडो करून ताच्या आत्म्याची घोटाळी आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बांबुडीनो सगल्यांक तुमकां आमचे काळजाबरी दिनवास बो करून आमचे PPC वांगड्यांक आनी सगल्यांक जाणी बोर घेवन कालची कार्यावळ केली. खेरीत भाशेन तुमचो मोग आमचे सवेन दाखयलो. खेरीत आमी सगळे यादनीक तुमचे उपकारी आनी तुमचे आभार काळजांतल्यान मानता. आज सांजे 4:30 वरांचेर तेर्स आनी उपरांत परम संस्कारा मुखार मागडी आनी 6:30 वरांचेर आमची PPCची जमात. फाल्यां सांजे 4 वरांचेर आमी सिंकेरी वाठारांत वता. सिंकेरी भाग्यवंत लॉरन्स तांच्या आस्काऱ्याची परब ही परबेच्या नोवेनांत वांटो घेवंक आमी सिनियर्स वेतले. एक खूब सोबीत सुंदर असो जागो वयर दोंगुल्लेर हें देव मंदीर भाग्यवंत लॉरन्साक भेटवलेलें देव मंदीर उरता. तातूंत वांटो घेवन आमी तुमचे पासत सगळे ताळगांवकारां पासत मागतले. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं आनी सर्पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन दिसा दिसपट्ट्या जिविताच्या आव्हानाक फुडो करून तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार. निर्भागी आमची काळजां शेवटाक आमी गायन गावया. K7 पेज 142. K7 पान 142. She